Welcome to the Garden of Glory. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरेमियासाच्या दुस्मानांनी म्हळें, येयात तर जेरेमियासाचेर आड एक नाडबुद सोदून काडुया. तो ना जाल्यार याज्ञीक समूर्तीविणें उरचो ना. न्हय म्हूण जाणार बुदीविणें आनी प्रवादी सोबदाविणें उरचे नात. येयात, तो सांगता तें चीत दिवन पयलें आमी आयकुया आनी मागीर ताचेर बोगलांडां घालुया. सर्वेस्परा, दयेन म्हाका आयक. म्हजे दुस्मान कितें म्हणटात तें आयक. बरें केलां तें वायटान परतून दिवचें, कारण ते म्हाका एक फोंड काडटात. तांचे पासत विनोदी करूंक, तुजी शिरोन तांचे वेली निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो हाचो उगडास कर. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. चोरयां मांडलोल्या जाळांत म्हाका पडूंक दिव नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा. जबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. म्हजेर गुणगुणतात तें म्हज्या कानार पडटा. सोबोवती भिरांतीचो कोलकोलो. सगळीं बराबर म्हजेर चाळवतात. म्हजो जीव काडूंक मांडण्यो येवजितात. जबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. उद्गार. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. मातेवा पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरुजाल्याक चडोन वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरोन ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुजाल्याक चडोत वेतांव आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याज्ञिकांच्या हातांत घालतले. ताका मोरणाचें फर्मोण ते मारतले आनी ताच्यो मस्कुऱ्यो करूंक ताका जेरबोंद मारूंक आनी खुर्सार खिळावंक ताका अनभवार्थ्यांचे स्वाधीन करतले. आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जातलो. तेन्ना झेबेदेवाच्या पुतांची आवय ताचे सोर्शें आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हळें, तुका कितें जाय? तिणें म्हळें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यांत वसूंक लाय. जेजून परतिपाळ केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलों त्या पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? ताणीं म्हळें, होय जाता.
ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतोल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक ओ दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना, बोगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपणा सोरशें आपोवन हाडून सांगलें. अनभरत्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बोगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखणता. आमेन. नियाळ शीस दोगां भावांचेर तिडले. मातेव 20:24. नियाळाक आधार. शाळेंत जोर एक गुरू एका भुरग्या सोवें इल्लीशी अपुरबाय करता जाल्यार दुसरीं भुरगीं तिडतात. फिरगोजेंत जोर यादनिकान एका कुटुंबा सोवें इल्लीशी दया काकलूत दाखयली जाल्यार गांवचो लोक कुटुंबा सोवें दुसरेच तरेन वागतात. कोचेरीन जोर एक कामदार आपल्या धोनया सोवें मोगान वागता जाल्यार दुसरे कामदार वायट नदरेन पळयतात. तें कारण कितेंय जावं, पूण आपस्वार्थीपण, निर्दुकाय, आपलेपण हें सगळें दिसून येता. आयज कोणें कोणाचो मोग वो अपुरबाय केली जाल्यार दुसरीं रोकडींच बेजारतात वो रागान भरतात. हें आमचें मनीसपण. जेजूनूय हेंच पळयलें. जेबेदेवाची पोतीण आपल्या पुतांक घेवन जेजू लागीं व्हडल्यो पदव्यो मागल्यो. एक आवय हें करतली, पूण कोणाशी कितें मागूंक जाय तें शिकोवंक वो जाणा जावंक जाय. जेजूच आयला दुसऱ्यांची सेवा करूंक आनी मरोंक. जाल्यार ह्या मनशान तांकां पदवी कशी दिवंक जाता? दुसरे सुवातेर ताचेर शीस तिडले. न्हयच ताणें पदवी मागल्या म्हूण, पूण तेवूय असलीच मानाची सुवात घेवंक रावताले. सर्गींच्या बापा, जेजूचो पाटलाव करूंक खुशे मनान ल्हानविकायेन फुडें सरोन मनशा कुळाची सेवा करूंक
आमकां ल्हानविकायेची मनशां कोर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.